आनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. हांव सेलेस्टन पिंटो उजिरेटावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव एक निवृत्त शिक्षकी प्रायवेट इस्कॉलान काम करना म्हज्या दोगां भुरग्यां सांगाता जिवान सरतली. 21 वर्साचो पूत म्हजो ऑस्टीन 18 इस्वेन एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार सगळ्यांनी आशा सोडिल्ली जाल्यार थोड्यांनी लागशिल्ल्या आस्पत्रेक व्हरून फर्स्ट एड करून उजिरेन जायनातल्यान तुर्तान कोडयाळ व्हरूंक सांगलें. तशेंच एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार म्हजे कडेन कांयच पयशे नातले. आस्पत्रेन पळोवंक आयिल्ल्या दोगां मनशांनी 25 ಒಟ್ಟು 50,000 आयवाज म्हाका तांणी दिल्ले. त्या घडये देवान मनशा मुखांत केल्लें व्हरतें आजपतें. आनी तशेंच हर एक आस्पत्रेचो खर्च कुटुंबाच्यांनी आनी दानींनी दिवन मस्त उपकार केल्लो. थंयच सिटी स्कॅन करून जातना 48 घंट्याचो टायम दिल्लो. कोड्याळच्या नावाडीक डॉक्टरांनी म्हजे प्रयत्न हांव करतां. तुमी ताचे खातीर देवा लागीं मागा म्हूण सांगलें. आमी विस्वासान मागोवंक सुरू केलें. सक्त्या कडेन मागोवंक विनंती केली. उपरांत 2 दीस जाल्यारय उस्वाद मात आसलो. देखून ताका कृतक विस्वास घेवंक ऑपरेशन केल्लें. अशें तो 19 दीस कोमा स्थितीर आसलो. म्हाका बाळूक जेजू कडेन अखंड भोंवता आसल्यान हांव निरंतरी मागण्याक भेटयतालीं. हर एक हप्त्यान नोवेनाक हजर जातालीं. अशें आसता तितकेशे दोळे उक्ते करून पळोवंक सुरू केलें. मोख नातली अशें निरंतर मागणें केल्ले वरवीं आनी डॉक्टराच्या प्रयत्ना वरवीं चिक्केशें आलोवंक सुरू केलें. आनी त्या वेळार मोत स्थिमीतर नासतना तो गाल्ले पायप पुरा ओडूंक सुरू केल्ल्या वेळार मस्त कश्ट जाल्ले. न्हिदले कडेनच ताका आमी पायपान लिक्वीड फूड दिताले. आमी ताका उखलून न्हाणोवन आनी न्हिदोवन ताची सेवा करतले. आनी टीव्हीचेर ताच्या मुखार रेतेऱ्यो आनी मिसां घालतले. ते पळोवन तो कांय प्रतिक्रिया दाखयनातलो. ताका कोणाची वळख मेळनातली आनी म्हजी वळख ताका कळनातली. अशें आसता हांव देवाची उतर मती भितर भायर भितर मौन उचरतली आनी ताचे खातीर मागतलें. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸು ತಂದೆ. म्हणून हांव सदांच दीस रात ताचे खातीर मागोन आसली. कालक्रमेण सगळ्यांच्या मागण्या वरवीं तितकेशें बसोवंक प्रयत्न केले. बिकरनाकाटेच्या बाळक जेजूच्या देव टेंपलान ब्रेस्तराच्या मागण्यान हजर जावचे इरादेन डॉक्टराची अपॉयंटमेंटी आमी त्या दिसा काण घेतल्या. ताका गाडयेचेरच न्हिदोवन आमी मिसाक आनी नोवेनाक हजर जातल्या. एक दीस ताका आमी ब्रेस्तराच्या एका सांजेर ताका उखलाण इगर्जे भितर न्हिदोवन दिंबेर पडून आमी मागणें बसयलें. म्हजो भुरगो ताच्या पार चलोवन येवन देवाक अर्गां दिवंक फावो जाल्यार हांव मुखार सगळ्यां उजेर टेस्टमनी दिता म्हूण बसयलें. ताणें शिकलें. ताचें सिवील इंजिनियरींग शिकप हर एक विसरोन गेल्लें. सुरूतान अक्षरां शिकोवन मागण्या बुकार वाचून आज तो ताचे सकट विसरल्लें शिकप उडासाक आयला. आनी तो ताचें काम करूंक 85% तो समाज जावन ताची कामां तो करता. अशें हर एका म्हज्या कश्टांनी देवान म्हाका सोंड घालिनासतना म्हज्या सांगाता रावून म्हाका सांबाळून व्हेलां. देवाक जावं ओर्गां आनी ओगलाब. येदें व्हडलें आजब केल्ल्या बाळूक जेजू हांव काळ जातावन अर्गां आनी होगलाप दितां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक घडाय केल्याक हांव पश्चाताप पावतां. आमचे खातीर मागल्या उजरे सांत अंतोन फिरगजेच्या
सेवा दिल्ल्या सर याजकांचो, सर फिरगसगरांचो, धर्म भयणींचो, कुटमादारांचो, म्हज्या इस्कालाच्या सर शिक्षकांची आनी हेर भक्तिकांक तांणी दिल्ल्या उदार मनाच्या फुलाची पाकळी दिवन म्हाका सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडूंक आशेतां. आयच्या दिसा ह्या बाळूक जेजूच्या पुण्यक्षेत्रांत म्हाका साथ दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या कार्मेल मेळाच्या सर याजकांचो हांव आनी म्हजें कुटुंब आभारी जावन आसा. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus.